आयज आमचो एक व्हडलो लिडर जो कर्नाटकाचो आसा DK शिवकुमार तो आयज मुद्दाम आमच्या वॉर्ड नंबर 8 आनी 9 जे कर्नाटकाचे लोक आसा जे कन्नडाडीज आसा जे सदांच आमचे बरोबर आसात तांकां मेळपाक लागून तो मुद्दाम येयलो आनी ताणें डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलें म्हाज्या लागून आनी आयज ताका जो रिस्पॉन्स हांगा मेळ्ळो आसा ट्रेमंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा म्हाका इतलो विश्वास आसा ह्या लोकांचेर कित्याक ते सदांच म्हाज्या बरोबर रावलेले आसा सदांच म्हाका सपोर्ट केलेलो आसा आनी तेंच्या लागून आयज मुद्दाम आमचो लिडर कर्नाटकासून हांगा येयलो तेच्या बरोबर आमची बाकीचे तेजे वांगडी ZP जे कर्नाटकाची आसा मिट्टी मॅडम तिवूय हांगा येयली सो अशे सगळे जाण आयज हांगा येयलेले आसा आनी सगळ्यांनी आयज भोवणे केले सो आयज जो कॉन्फिडन्स लेवल जो आसा आमचो तो भरपूर पॉझिटीव आसा कित्याक आयज लोकांनी डिसायड केलेले आसा मुर्मुगांवचे कित्याक बाय हे जे भ्रश्टाचार आमदार आसा जे खुबशे स्कॅन्डला भितर इनवॉल्ड आसा खुबशे करप्शना भितर इनवॉल्ड आसा सो हेंकां आयज घरा धाडपाचो टायम येयलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी फूल कॉन्फिडंट आसा कित्याक हांव आयज चॅलेंज करून सांगूंक शकता कित्याक आयज ज्या प्रमाणे काँग्रेस पार्टीन जे कॅन्डिडेट्स दिल्लेले आसा आख्खे गोंयभर कित्याक फुडलो जो सरकार आसतलो तो काँग्रेसीचो सरकार जातलो हेज्या भितर मातसो म्हाका दुबाव ना आयज BJPचो डिफरंट प्रकारचो प्रचार चल्लेलो आसा बट आयज आमी सगळ्यांनी देवा फुड्यान येवन शपथ घेतलेलो आसा सगळे कॅन्डिडेट वांगडा रावलेले आसा आनी ह्यान फुडें म्हाका दिसता काँग्रेसीचे खंयचोच एक आमदार फुटपाना हेजी आमी गॅरंटी घेतली. I am sure Congress party will come with a thumping majority. The entire leaders we have come from Karnataka. We want to support the Congress party here, and I am sure he will be elected as an MLA here. On morality, what do you want to say? The morality That is the culture of the BJP. There is no morality. They doesn't look at corruption. They doesn't look at the sex scandal or character or anything. They look at their personal numbers. They are least bothered about any character, they are about corruption or anything. So this shows the culture of the BJP. ने यहाँ पे टोटल कैंपेनिंग भी किया है, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? आप क्या बोलना चाहते हैं आज आपका विजिट के बारे में? नहीं सर, हमारा संकल्प है हमेशा लोगों का सेवा करता है. अभी BJP अभ्यर्था अब सभी माध्यम लोग देखा है उसका काम और हरकत से मैं ज़्यादा उसका बारे में बोल के छोटा नहीं होता है. हमारा संकल्प है गरीब भूखा रहता है ना वो लोगों को सहायता करता है, इसलिए कांग्रेस पक्ष का सिद्धांत भी वही है. ये बार सभी हमारा भाई और बहनों को मैं विनती पूर्वक पूछता है और हक से भी मैं हमारा भाई लोगों का हक दिलाने के लिए हमारा संकल्प भाई को सारथी बना के कांग्रेस पक्ष बहुमत से विरोध पक्ष नायक से हम 2000-4000 तक हमारा सभी कन्नड़ लोग हमारा कर्नाटक लोग सभी संकल्प भाई को मतदान दीजिए.